सो तेगेले एंट्री 2 फावटी ब्लॉक जाली आनी तेजे नंतर चिदंबरम आनी हांव पी चिदंबरमान तर फर्मली स्टँड घेतलो हो परत वयतलो सोडून. सो तेजे नंतर हो इशू आमचे नॅशनल लिडरशिपी कडेन थ्रेडबॅर डिस्कस जालो. तेगेले एंट्री दिल्लीच्यान हें येयलें की तेगे एंट्री करनाका करून. तेन्ना दिगंबर खूब सारको अपसेट जाला पूण कोण कॉन्टेस्ट करपाना आनी कितें तेगेली नॉर्मल नाटकां आसता ती स्टार्ट केली. आनी तेजे नंतर आमचे तेन्नाचे पार्टी प्रेजिडेंट राहुल गांधी तेजे बरोबर आदली अध्यक्षा सोनिया गांधी बी आशिल्ली आनी आमची नॅशनल लिडर्स हांणी सगळ्यां कडेन डिस्कस केलें आनी सगळ्यांनी आपलो आपलो मत थंय मांडलें. आनी त्या मिटिंगेक सुद्दां हांवें सांगलेलें की तो येयलो जाल्यार आमदार आमकां 4-5 जिखपाक मदत जातली पूण तो कितलो तेंप रावतलो हेची गॅरंटी कोण दिवपाक शकना. आनीक पार्टी लिडरशीप ऑल्सो वॉज रेडी. पूण तेंगे सगळ्यांचें हें आशिल्लें की आमकां 21-22 जर नंबर जालो जाल्यार आमचे आमदार फुटचे ना. ताजे जर कमी जालो जाल्यार फुटपाची शक्यता आसा. हें थोडी हें एंटिसिपेशन आशिल्लें. सो तेजे नंतर पार्टी लिडरशीप डिसिजन आमी घेतात. आमी गोंयच्या लोकां कडेन थोड्या वेळ उलयतात. सो अकॉर्डिंगली ते एक टीम धाडली तेणी गोंयांक आनी गोंयांक तेणी जे कोण ऑब्जेक्शन आसताले तेंचे कडेन उलोवणी केली आनी तेंचे नंतर तेणी रिपोर्ट हें केलो की ओके तुमी ताका एडमीट करात म्हणून. ओके पण तेणें थोडी आमकां कंडिशन घातली त्या एंट्रीचेर.